आभार मानता ज्या पद्धतीचे बहुमत भारतीय जनता पार्टी खातीर दिल्लें आसा। माझे केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टीचे माननीय मोदीजी, अमित भाई शाह, JP नड्डाजी किंवा कितलेशेच केंद्रीय लिडर्स जे हांगा आयले, विशेष करून प्रभारी CT रवीजी, देवेंद्रजी फडणवीस, आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंट सदानंद तानवडे आणि बाकी इतरचे लिडर्स सगळ्यांनी ज्या पद्धतीचे कॅम्पेन केले आणि ज्या पद्धतीने डबल इंजिन सरकार परत येवपाक जाय म्हणून आम्ही परत लोकां मदीं सांगलें आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय करपाक जाय म्हणून आम्ही उलो मारलो आणि निश्चितच आमकां गोंयकारांनी जो प्रतिसाद दिलो ताच्या खातीर निश्चित परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आणि मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांक सपोर्ट घेऊन आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सरकार करतले इतकेच परत एकदा दिवप हांव सांगतलो। हांव पुराय म्हज्या मतदारसंघात एक हार्डली एखादो दुसरो दीस म्हज्या मतदारसंघात हांव पावलो। मतदारसंघात लोकांक मेळोकूच पावनाशिल्लो, पुराय गोंयभर प्रचार करता आसतना मतदारसंघाकडे खूप कमी प्रमाणात पावलो, तरी सुद्धा माझ्या कार्यकर्त्यांनी ज्या पद्धतीत काम केले पण म्हाका एक्सपेक्टेड लीड एक 4 ते 5 हजाराची लीड आशिल्ली पण कमी जाली। एनी हाव बट लोकांनी परत एकदा म्हजेर विश्वास दवरलो, म्हाज्या खातीर खूब आशिल्लो। कित्याक कमी जाली त्याची एनालिसीस मागीर करतात। सो हेच्या पयलीं केन्ना 3.0 हेच्या पयलीं केन्ना कंटिन्यू जालें ना, केन्नाच जाल्लें ना, पण निश्चित रित्या गोंयकारांनी हो दाखयल्लो, माननीय मोदीजीचे दाखयल्लो विश्वास आसा, भारतीय जनता पार्टीचे दाखयल्लो विश्वास आसा।